ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಹಂಗದ ಬರಲೆ ನೀ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚೆಕ್ ಬಾಕಿ ಎಸ್ ಹೇ ಅಳಂಪಳಲ್ ಮಗಿರಿ ತಿಗಲ್ ಕೋಪ ಪರ ಮಾಯ್ದತ್ತ ಮಕ್ಕ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ಅಮ್ಗೆಲ್ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕಲ್ ಬುದ್ಧಿ ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ಕೂ घर असकी ना खीम बाहेर गेलेल दिसाना ती खीम बाहेर वत्ता गलरी हा हो ना मो अनेक पण ताप येता सावित्रका असवे घरांतो अरे पूर्णिमा आमगेल घरा येऊन मक्का पेतस मो कसले का इतलांतस की म्हणलेकले हंगई ना अयो मक्केक बुद्धीना हितलांती कसले केट्टा हो ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ तू हंगसवे हाव थई पूरा पळयले केतना येल तू हेकडे ते दिवस तितले सवलरी मर्याद नाशी वापस आईल तू वा तज्वेरी केतना हेकडे इली खई हे मिगेल घर अयो 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 कोप्पुनक ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ मस्त दिवस तल तुगेला गुल्ले नशी मन तडवनी तका आईली ತಂಗೆಲ್ ಹಂಗೆಲ್ ಚಾಡಿ ಸಂಗನಿ ಇದೆಲ್ಲರಿ ತುಕ ಕಲ್ಲಲ್ ಸೀತೆ ಜೀರ್ಣ ಮಣ್ ಮಕ್ಕೋತಸ್ ನವೆ तशी नाही सावित्रका त्या विषय कसा म्हणरी नाही तू कोपच्यानज्ज हा प्रीतीन हळले नाक म्हणच्यानज्ज तू केदना मिगेल पुत्तल वैरी नाही नतील सांगली की तेदना मिगेले तुगेले फ्रेंडशिप कट्टदल्ले आता तू हंगे उचयनका मक्कसने हडचयनका कशी आयल्याकी कशी हळ्ळाकी कशी घेऊन वस त्या दिसो कसन की बुद्धी नाशी मत्ती खवच काम केल ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ मिगेल सर्व चुकीदल्ले आणि वेरी हाव असल कसने सांगना तांतू तुमगेल घरा विषय अंतू कितने हंग उल्लोचे आना एक पण तमक तिद्दून घेवचे अवकाश कोंदी मस्त दिसतो कोण म्हाका भारी बेजार गोतसवे म्हाका तू दुसरी म्हणू दिसना आसली काशे मिगेल बहिणीशी म्हाका दिसता आसली हांव कोणाले घरा बाग लावचेना तुगेल घरा मात्र येवचे आसले त्यावे हांवें काण घेतले माफी करी ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ एक अवकाश दी म्हाका बदा सांगका म्हणरी आता येवचे धैर्य नाशिले भिवन भिवन आयिल्ली पै दुकोन तुगेल हुडगास कितले दत्तशील गोतसवे गावांत कोणी उल्लोचक मेळ्ळी दिसता ताकाची लास्टाक हिगेल पायो गती म्हणून मिगेल हुडगास कोण आयले की म्हणून म्हाका तुगेला गती ना गो कसन की लग्गी घरची म्हण उलयत आशिल्ली हांवें तू जावन येत आशिल्ली नवे म्हणून चंद कोण उलयत आशिल्ली जाल्यार तूं द्रोह केल म्हाका तुगेला गत्य ना आमगेल कसल घराणे तकीत आमकां फ्रेंड मेळ्ळी ती तांगेल ಒಟ್ಟುची भोवचे खावचे पर गम्मत करता आसती तुगेल हुडगास पळय म्हाका येद्दी म्हळ्यार येद्दिया ना गो तसवे तर मय्यकनी वैकुंठ मम्माक तसी आसत म्हण म्हाका गोत नावे म्हाका थोडे पियव तकाची ते वायट जालेले आळांब घेवन येईल हांव कळ्ळें कसा आलोचन करतास इतले सौल हिणे आनी की सवनी म्हणवे म्हाका सौच्या खातीर पुरसोत ना कळ्ळें न्हू तो बस दायज ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ तुका मिगेल वैरी तितले बेजार आसले रे हांव उरलय म्हूण वताय करना जाल्यार हांव प्रितीन तू एक 4 आळांब हाडला त्या मात्र नाक म्हणनाका कसने आळांब खंय मेळ तुका हाँ ताची काणी कसन सांगचे ಸಾವಿತ್ರಕ್ಕ ते कळोक आसतना उठोन रन्ना वचून विंचून घेवन येताना म्हाका पुरपूर धांवन गेल्ले मिगेल बामणांतू इतले कश्ट पावंगेन हाडल्या कोणाक दिव नाका पुरा रंदय करी म्हणून मिगेल तू उपकारी कर म्हूण एक हट म्हाका तुका 4 पुणी दिवका म्हणून भारी मनान तू
सांगका म्हळ्यार पयीर दुखूनची हांगा येवका तुका दिवका म्हणू जाल्यार तू खंय सवत की कसं करता की म्हणू 2-3 दीस तुकून हांवच रांदे कोण खात आशिल्ली. आज मात्र म्हाका मन्न ऐकनी सावित्रक्का. मिगेल बामणाक 4 दित्त म्हण पट्टी सांगले. तांणी नावच्या गेल पळोवन ओगोगी चिल्ला गांगेन घेवन येयली हांव. आतां कसं करचें बा हांवें. आळंबो म्हळ्यार म्हाका जिवा गांठी नाका म्हणचे कशी घेतली म्हळ्यार ही तांच्या नांवान कोण घेवन हांगा घेवचें सूर करता. न्ही ती आयल्यार म्हाका गांवचे पुरो विशय कळटा. म्हाका खुशीची जाल्यार हांव इतलो गिका समजायना कसं करचें. हां त्याच बदला कांय पण दित्त म्हणटा तेन्ना ही गांव पुरो सांगना आनी मिगेलाक पडली तितले सली घेना. कसं आलोचन करता सावित्रक्का. ताका कितली दुड्ड जाता म्हणुवें. दुड्ड नाका बा. पयरी कोणकी उलयत आशिल्ली ती 1 सेर आळंबेक 200 रुपये खंय. हांव अशी हाडलेला बा. म्हाका दुड्ड गिड्ड कसं नाका बा. कसं आळंबेक 200 रुपये खंय वे. 200 दावो 300 दावो हांव मल्लाका घेवन खाता. तू गेला गन तू खायना बा. अय्यो हांव अशी उतरां म्हणलें सावित्रक्का. म्हाका विकचेक मन आशिल्लें जाल्यार हांव तुका दित आशिल्लें वे. दुसरें कोणाक दित आशिल्ली. तांणी 200 न्ही जाल्यार 150 पुणी दित आशिल्ली ती. हांव तुका कसलें खाण दिलें सांग. तुगेले प्रीतीक नवे. प्रीती कशप्रा दुडवल्याक घालचें म्हळ्यार न्ही तुमगेल होड घराणें तशी पुरा तुमी दुसरे लागी फ्री जावन कसं घ्याना ती. जाल्यार म्हाका नाका बा. दुड्ड गिड्ड कसं नाका. तुका तितले दिवका म्हण मनांत आसल्यार एक चड नाका एक अर्ध केजी बरी पियाव दी. आनी खंय पुणी नारळ बेत्तील आसल्यार एक वळे पुरा बा. तितले दिला पुरो आनी कसं नाका बा. हय हांवें आयकल्या अळंबासराक 200, 300, 400 थंय दत्त खंय. न्ही हांव केन्ना दुड्ड दिवन खायनी म्हणया जाल्यार ही पौर्णिमा इतले पर निमगितना दिन अशी अशें दत्त वे. अर्ध केजी पियावू 1 वळे नारळ नवे 1 वळे कलेक एक सगळे नारळ दिता. त्या म्हळ्यार तांवें आमी दुड्ड दिवन हाडलेले वे. मिगेल भमणान तांगेल बुदवंत कायर हाडलेले नवे. मिगेल कसं गांठी खर्च येता दिता तिका. जे गम्मत जेवण मेळटा नवे. आनी कसन दिवचें म्हण आलोचन करतस वे. नाका बा कसं नाका बा. म्हाका पियावू नारळ कसं दावका म्हण नाशिल्लें. न्ही तू कशी घेवच्याक मन ओपन नवे. तशी जावन सांगील हांव तितल्यांची. नाका बा आनी कसं नाका. कांय पुणी मेळटा म्हण आयल्या तेजवेरी नाटक पडी गेलें. म्हाका तुगेल्या आळंब्यांनी दावका म्हण नाशिल्लें जाल्यार प्रितीन हाडल्या म्हणलें. तशी जावन हांव घेतास. इतलें आळंब खंय आसा. हो सांगचें विसरली पळय सावित्रक्का. आळंबे थंय 2 चटये मदींच दवरला. एक कवर घालून दवरला. तोपान तुजे घालून येवया म्हूण लेकले. मागीर हांक खंय दाव कोण झोर केला री म्हणून एक काळे प्लास्टिका घालून घेवन येयल्या. थंय पळय 2 चटये आसा मग ताजे मदींच दवरला. काण घे तें. आनी तुगेल्याक मस्त उरलोच आसा. आतां म्हाका पुरसोत ना. म्हाका तुगेल्याक उरलोच तितले पुरसोत ना पौर्णिमा. तुका एक नारळ 4 कांदे पियाव आनी दिता. घेवन वच. हांवें हंगराब्बान सावित्रक्का वतात. म्हाका घरांत मस्त काम आसा. हांनी नावच्या गेलेले पळोवन घेवन येईल हांव. वता हांव राब्बाना बा. न्ही उरलोच्या कस म्हळ्यार हे आळंबे खबराची मस्त उरलोच्या आसा. आतां पुरसोत ना. फायपर दावा येता इथं. हेंची नांवान कोण घेनो तत्तवळ हांग घेवका म्हण ना कळवे. अय्यो तश कसले कुलेत सावित्रक्का. सगळो वेळ हंग घेवन बसक म्हाका कसं काम ना म्हण लेकला वे.
नाही तुका पुणी घरा कामाची ती पुरसोत असता. मक्क तशी वे घरा कामाची ना ती पुरा कोरका तंतुई मागची के फुटकाय चढ नवे घर आणि पुट करतानाच समत आता. पयरी हे आळांबे विषयंतू मक्कनी कस्तुरीची के लढाई दल्ले तीने तुगेल वेरवेर नाकनतील उलयली ते म्हाका भारी बेजार दल्ले. एक उलट येता आत्याना आत दायना म्हाका घरा वचका फायबर केन्ना पुणी पुरसोत असतना येता तितल्यांची तवे तू यो म्हणला मात्र ना जाल्यार याना बा हा सुहाडना दुसऱ्या घरची खबर आम कसे लेख नवे कसे की निगेल प्रीतीची म्हणून सांग्या म्हण लेखले तुका ऐकूच इंटरेस्ट ना जाल्यार नाक सोडी. हा कस्तुरी मिगेल वैर नाक नतील उलयल्वे सत्ती सांगतास नवे तू फुडे वेरी वापास आनी केल्ली म्हणा रे गोतच नवे मागीर परमनंट जावन तुका हांगा रीग असेश ना कळवे. एक पण केलेली चुकी आणि वापस करतवे सावित्र का हावा ह्या पण मात्र विषय फट्टी नाही तुका लागू लोका आता म्हाका पुरसोत ना फायबर दव येत हावा इथे. कस्तुरी ना मिगेल वैर नाकदल उरलेल म्हणा रे हे विषय होई की फट्टी फट्टी म्हणजे काही साथ ना त्या कस्तुरी काही मग पडेला दाय ना मग तिक असं नाही मग काही तिक पडेला दाय ना जाल्यार हे पौर्णिमा उत्तर नमगू येतवे. सावित्र कलमात ते कीड सोंड सोडले आणि ती म्हाका हांगा येवनाक म्हण सांगच्याक साध्य ना.